नमस्कार. उमेदवारचो हो दक्षिण गोंयचो भाग, उत्तर गोंयचो भाग तुम्ही पळयलो आसतलो. कशें जाला तेंय तुम्ही पळयलें आसतलें. जेन्ना दक्षिण गोंयचेर येतात तेन्ना दोन प्रश्न असतात. एक म्हणजे उमेदवार खूब आसात, खूब हेवीवेट उमेदवार आसात. आनीक उत्तर गोंय आमी 4 जाणां घेवन केल्लें, दक्षिण गोंय आमकां प्रॅक्टिकली 8 जाणां घेवन करचें पडटा. पयली फावट असो प्रयत्न केला प्रुडंटान की सगळीं उमेदवाराक एक माचयेर हाडपाचो, सगळीं म्हत्वाची उमेदवाराक एक माचयेर हाडपाचो. आनीक म्हाका दिसता की आय शूड रियली थँक all the candidates because they agreed for it and they came here to present themselves in front of the people of Goa. So हांव चड वेळ घेना कारण पॅनलिस्ट खूब आहात. हांव सरळ सांगता कोण कोण आहात ते आमचे बरोबर. पयले आसात ते भाजपाचे उमेदवार नरेंद्र बाब सावयकार, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे उमेदवार अलेक्स बाब रेजिनाल्ड, स्वागत तुमचें. तिसरे आसा म्हजे बरोबर आनी म्हाका दिसता एकटेच महिला उमेदवार स्वातीबाई केरकार, आम आदमी पार्टीचे, स्वागत. चौथी आसात म्हजे बरोबर सीपीआयचे राजूबाब मंगेशकार, स्वागत तुमचें. पाचवी आसात म्हजे बरोबर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट शलोम सादीन, स्वागत. सव्वी आसात म्हजे बरोबर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट गोविंद बाब गावडे, स्वागत तुमचें. आनी सातवी आसात म्हजे बरोबर गोवा सुराज पार्टीचे सावयो बाब रॉड्रिगीस. आनी आठवो म्हजे बरोबर चर्चिल बाब येवपाक शकता अशें म्हाका अजून तरी सांगतात. पावलो जाल्यार चर्चिलाक घेवन डिबेट जातली, ना जाल्यार चर्चिलाची खुर्ची रिकामी दवरून आमी डिबेट करतले. इतली जरूर हांव स्टार्ट करता. पयलीं लास्ट जशें आमी केल्लें तशें 3 म्हत्वाच्या इश्यूंचेर आमी सगळ्यांचे मतां जाणून घेतले, मागीर तांचे इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेचरा बद्दल उलयतले आनीक आमी डिबेट मागीर ओपन करतले. बाब सुरवात तुमचे कडच्यान करता. पयलो जो सामको म्हत्वाचो इश्यू आसा म्हळ्यार म्हाका दिसता 3 M लागतात दक्षिण गोंयांक. 3 M सामकी एमानूच स्टार्ट जातात म्हत्वाचे इश्यू. पयलो मोपा. भाऊ आयिल्लो डिबेटाचेर, भाऊन सांगलें की आमची पॉलिसी क्लियर आहा, मोपाक जाय, आसूंकच जाय. तुम्ही आता प्रचार करताना किती भूमिका घेवन करता? म्हाका दिसता दक्षिण गोंया भितर दाबोळी एअरपोर्ट जो आसा तो आज अस्तित्वान आसा. दाबोळी एअरपोर्टाचें अपग्रेडेशन, दाबोळी एअरपोर्ट ऑपरेशनल करप, म्हाका दिसता ह्यो गजाली सगळ्यो सुरू जाल्ल्यो आसात. आनीक तेज्या संबंधांतले ग्रेड सेपरेटर थंय इस्टाब्लीश करप, तेज्या संबंधांतल्या कामाची सुरवात जाल्ली आसा. तेका लागून दाबोळी एअरपोर्टाच्या बद्दल भंय कोणाच्या मनान आसा, दाबोळी एअरपोर्ट बंद जातलो किंवा अशा तरेचो अपप्रचार जे कोण करपाचो प्रयत्न करतात तो त्यांनी मनांतल्यान काडून उडोवचो. आय एम ऑल फॉर द पीपल ऑफ साऊथ गोवा ऑन दीस इशू. आनी तेका लागून हो एअरपोर्ट जो ऑपरेशनल जाल्लो आसा, म्हणजे जो आतां हें केल्लो टर्मिनल जो आसा नवो जो ऑपरेशनल जाल्लो आसा, तेका लागून त्या सगळ्या हाचे भितर हो मोपा एअरपोर्ट किंवा दाबोळी एअरपोर्ट हो इशू नासतना दाबोळी एअरपोर्ट हो कंप्लिटली चालू उरतलो आनी तेच्या फाटल्यान हांव पूर्णपणे उबो रावतलो. तुमकां मोपा जाल्यार कोता येता ना मोपाच्या संबंधात मुखार कितें जातलें, कशें जातलें. आयज आमी परिस्थिती जेन्ना विचार करतात, आयच्या परिस्थितीन जेन्ना आमी पळयता, जेन्ना म्हाका 100% खात्री आसा की दाबोळी एअरपोर्ट जो आसा तो उरतलो. आनी आयचो स्टँड कितें की मोपा जातलो काय ना ते मागीर पळोवया, दाबोळी उरतलो इतले 100%. इतले 100% आनी दाबोळी फंक्शनल उरतलो आनी हेचे बद्दलचो कोणाच्याच मनात कसलो डावट आसपाची गरज ना. बरें, दुसरो जो विशय आसा तो म्हळ्यार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो. जंय तुमच्या सरकाराचेर आरोप जाता की तुमी इलेक्शना पयलीं एक आश्वासन दिलें आनी सत्तेर येतकीर दुसरेंच केलें. हो इशू तुमी कशी टॅकल करता? ना, MOAच्या संदर्भात खरें म्हणजे तुवें जर तो डॉक्युमेंट पळयत जो सरकारान घेतलेलो आसा पॉलिसी डिसिजन, तातूंत सगळ्या तरेचो विचार करून सगळे सेक्शन जे आसात किंवा ह्या सगळ्या भाशांचो डेव्हलपमेंटाचो इशू दोळ्या मुखार दवरून खरें म्हणजे हो डिसिजन सरकारान घेतलेलो आसा. हो डिसिजन घेता आसतना जी आयची परिस्थिती आसा ती परिस्थिती दोळ्या मुखार दवरून, आमच्यो ज्यो भाशा आसात त्या भाशांचें डेव्हलपमेंट दोळ्या मुखार दवरून, आनी आयज जगभरा वयली जी परिस्थिती आसा की सगळ्या भाशांची उदरगत जावची, तांकां आदार मेळचो, तांकां सपोर्ट मेळचो आनी तेजे खातीर सरकार जितले कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता आसा. तुम्ही म्हणटात की सरकारान यू टर्न मारलो ना? ना, डेफिनेटली ना. आनी तिसरो जो म्हत्वाचो एम आसा तो म्हळ्यार मोदी. जंय सावथा भितर दिसता की बिकॉज ऑफ मोदीज हिस्ट्री आनी मायनॉरिटीचो एक सायजेबल चंक सावथा भितर वोटर्स म्हूण आसात, अशा हातूंत भितर हो जो फॅक्टर आसा हो तुमकां माल पडटलो? ना, डेफिनेटली नॉट. कारण नरेंद्र मोदीचे ज्या तरेचें काम ताणें आपल्या स्टेटी भितर केल्लें आसा आनी आयज सगळे देशभरान ताका एक्सेप्टन्स ज्या तरेन नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपीक आमी सगळे जाण पळयतात. तुका याद करून दिता हांव की कांय म्हयन्या फाटीं अमेरिकेन ताका विसा खरें म्हणजे न्हयकारलेलो. त्याच अमेरिकेचे एम्बेसिडर्स ताका मेळपाक खरें म्हणजे गुजरातान गेले. आतां ही एका अर्थान तेज्या कामाची ताका एक्नॉलेजमेंट ताणें दिल्ली आसा. आनी नरेंद्र मोदीक भारतीय जनता पार्टीन आयज प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून आपलो सगळ्यांच्या मुखार हाडलेलो आसा. आनी हांव स्वता जेन्ना लोकांच्या मदीं भोंवता आनी लोकां कडेन उलयता तेन्ना म्हाका हो विशय केन्नाच असो दिसना की मायनॉरिटी मध्ये एक्सेप्टन्स आसा अशें दिसता. न्ही, हांव तेच सांगता न्ही, हांव सगळ्या सेक्शना मदीं जेन्ना उलयता तेन्ना सगळ्या सेक्शना मदीं हेचे बद्दल चर्चा जाता, पूण चर्चा जावन की मोदी फॅक्टर किंवा मोदी हे अशे तरेचो विशय म्हाका खंयच आयलो ना. ओके, आले तुमी भाजपाची मतां आयकली.
पयलो म्हळ्यार मोपा कितें नाका काय जाय काय दाबोळी आसून मोपा कोता येता ना म्हाका मोपा नाका म्हाका दाबोली जाय ओली दाबोली इज माय स्टँड मोपा नाकाच नाकाच बरें दुसरो विशय आतां मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो तुमच्या सरकारान जे केल्लें त्याच लायनीचेर तांच्या सरकारान केलां सो यू सपोर्ट नरेंद्र सावयकार ऑन दॅट नो इट इज रॉंग आनी जे पड भाशेन पर्रिकर बाब चीफ मिनिस्टर ऑपोजिशन लिडर आसतना पड बॉब मारतालो ती ब्लॅक टी शर्ट घालून भोंवतालो ते भाशेन तेणे इतलो व्हडलो यू टर्न मारलो आनी एमओआय डिसिजन चेंज करपाक आनी आमी पड डिसिजन घेतलें तेंचे डिसिजन तेणे मान केलें आनी जेन्ना जेन्ना when we were taking a So you are with him on MI? No, 1 second. I'm not with him on MI. I am telling you my decision, our decision जे आमी केल्लें they have followed. So our decision was the correct decision and what आमी जे केल्लें ते सगळे लोकांक मान्य जातालें सगळे लोकांक जाय आसलें तें डिसिजन आमी करतालें तें डिसिजन सारकें आसलें आनी this what we have done they have followed suit. ओके तिसरो विशय आतां मोदीचो नाव मोदी हांवें तांकां विचारलो तो वेगळो प्रश्न आशिल्लो तुमकां वेगळे तरेन विचारता तांणी क्लियरली एक लिडरशीप दिल्या तांणी क्लियरली एक रस्तो दिलो सारको की बाबा ह्या मनशाक वोट करा आमच्या कॅन्डिडेटाक वोट करात दिस वील बी युअर प्रायम मिनिस्टर तुमगे तसलें कांयच ना तुमगे सगळे धडपडटात पडटात सापडटात खंय तरी अशी परिस्थिती भितर जेन्ना लिडरशीपूच तुमी दाखयनात तुमचेर कित्याक विश्वास दवरचो आमी व्हेरी क्लियर आहात कोणो जावं द फायट इज बिटवीन आमी आनी मोदी कित्याक मोदी लागून सो यू आर नॉट फायटिंग नरेंद्र सावयकार यू आर फायटिंग मोदी आय एम फायटिंग मोदी यू आर नॉट फायटिंग नरेंद्र He is सावयकार the candidate representing Modi. 1 second. आणि जे पड भाशेन एच टायमाचेर जावं चर्चीन सर्क्युलर काढलो जावं मायनॉरिटीज आहाय ते उबी जाल्यात इट इज क्लियर की जे भाशेन हे वयता इट इज अ फायट वेर मोदी म्हणटा लोकांक नाका आणि ते बाबतीन आय एम सो यू आर मेकिंग दिस अ बॅटल अगेन्स्ट मोदी yes I am not making it a battle against Modi. I have got one issue is Modi and second I have got what I am going to do. Okay, I am very clear what I am going to do and what is my target and I know what and I know I will succeed. ओके संजय भाई तू तर मोपाच्या भितर ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करता तुमचे नॉर्थाचे जर कॅन्डिडेटा विचारले ते अजून सारखी भूमिका घेनात अभ्यास करता म्हणटात लोकांक विचारता म्हणटात तर तुझी सारखी मेंबर जेन्ना पार्टी भितर आसा ताणी इतलो अभ्यास केला ह्या विशयाचेर आनी तुमकां नॉर्थाक कितें अभ्यास करपा जाय सो तुगेली भूमिका वेगळी आनी नॉर्थाची भूमिका वेगळी मोपाचेर अशी परिस्थिती आहा पॉलिटिकल कन्व्हिनियंट स्टँड घेतात ना अशें कांय ना आमी कालूच आमचो मॅनिफेस्टोचेर आमचे सगळे हें आशिल्लें डिस्कशन आशिल्लें आनी आतां आमी एका म्हणजे हांव म्हाजे हेतूर हांव क्लियर आशिल्लें की हांव पयलींच्यानूच हांव अगेन्स्ट मोपाचेर हांव पार्टिसिपेशन हांवें पूर्ण सावथ गोंयान हांवें केलां गोवन्स फॉर दाबोली मोल्ली ह्या बॅनरा अंडर दाबोली मोल्ली काय मोपाय जाता म्हाका फक्त दाबोळी जाय मोपा नाका हो स्टँड पयलींच्यानूच आसा आनी आतांय आसा आनी हय हे दत्तराम देसाई म्हणटलो कारण आमचो पार्टीचो स्टँड तोच आसा मोपा नाका फक्त दाबोळी ओके दुसरो जो विशय आसा तो म्हळ्यार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ताजेर भूमिका घेता ताजेर आमी आतां एज पर द आमी अशें म्हटलां की जे एक्सपर्ट्स टीम नेमून ह्या गोष्टींचेर कितें आसा फायनली हे इश्यू घेवन हे फक्त ह्या गोष्टींचेर फक्त पॉलिटिक्स जाल्लें आसा लोकां मदीं फूट घातलेली आसा सो हें न जाता तेजेर एक सगळ्यांनी मेळून एक प्रॉपर डिसिजन घेवन त्या खातीर एक एक्सपर्ट्स टीम आसपाची ते आमच्या मॅनिफेस्टो आमी तशेंच घातिल्लें आसा की ताजेर डिसिजन घेवपाचें तिसरो विशय आसा तो मोदीचो बिकॉज अल्टिमेटली लोकसभेत जेन्ना आमी पळयता देन पीपल वोट फॉर द गव्हर्नमेंट तुमकां अशें इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेटाक डेफिनेटली फॅक्टर आसता बट अल्टिमेटली जे चित्र दोळे मुखार आसता ते नॅशनल चित्र दोळे मुखार आसता अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तुमी खंय तरी गव्हर्नन्सा भितर फेल जाल्यात 49 दीस राज्य केलें तें अशें चित्र निर्माण जालें की तुमकां राज्यच चलोवपाक कळना आणि अशी परिस्थिती पळयता आणि 12 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो मनीस प्रायम मिनिस्ट्रियल कॅन्डिडेट म्हणून दिला हाऊ आर यू गोइंग टू काउंटर दॅट लिडरशीप फॅक्टर कांयच हितूर पळय केजरीवाला सारक्या मनशान जे आमचे फायनली आम आदमीचे टार्गेट कितें आसा की हे जे चल्लेले आसा एक मोठे करप्शन जावं राजकारणान जो एक वायट प्रकारची जी हे चल्ले प्रथा ही निर्माण जाल्ली आसा ती बंद करपा खातीर केजरीवालान एक वेगळे म्हणजे कितें एक्चुअल पॉलिटिक्स म्हणजे कितें ते बदल कशे हाडूंक जाय पॉलिटिक्सान एक ताणें नमुनो घालून दिल्लो आसा लोकांक आणि ताजे वयल्यान यू आर ऑल्सो मेकिंग इट बॅटल अगेन्स्ट मोदी बेटर आणि मोदी वता थंय वचून केजरीवाल बसता ना अशें ना लोकांचो डिमांड आसा लोक आपयता लोकांक जाय आज आता पळय मोदीक जेन्ना प्रेझेंट करता एज अ डिक्टेटर म्हणून जाला ते आतां लोकांच्या मदीं ती भावना जाल्या हांव आतां सावथ गोवान भोंवता तेन्ना लोकांच्या तोंडांतल्यान ते विशय येता तूं म्हणटा की नरेंद्र बाबाक जो फील येता की कंप्लिटली विरुद्ध फील तुका येता हय हय ओके राजू बाब मोपा गोंय इतलें ल्हान आसा की आमकां जो दाबोलीम आहा तो फूल डेव्हलप एअरपोर्ट करून गोंयकारांचे ज्यो एअरपोर्टा बद्दल आकांक्षा आसा त्यो पूर्ण जावपाक शकता मोपा इज नॉट बॉर्न चायल्ड एट ऑल
आनी आमच्या पार्टीचो आसा गोंय इतलें ल्हान आसा आनी गोंया कडेन इतले इश्यू आसा की मोपा शुड नॉट बी इश्यू इन गोवा एट ऑल. कितें जाय काय नाका फिलॉसॉफी सांगता एज ऑन टुडे दोन एअरपोर्टाची गोंयांत कसलीच गरज ना, फक्त दाबोळी पुरो. ओनली दाबोली इज इनफ. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन हांव खंयच्याच मनशान प्रिंसिपला कडेन कॉम्प्रोमायज करचो न्ही. इट इज युनिवर्सल प्रिंसिपल वर्ल्ड ओवर. आवय भास आसात तेतूंतल्यान प्रायमरी एज्युकेशन जावपाक जाय आनी सरकाराची जबाबदारी तेजे डेव्हलपमेंट करपाची. तुम्ही सरकाराच्या निर्णयाचेर खुश आहात ना. It is a failure of Congress and BJP government that they have not developed the Avai Bas, and because of this, ह्यो सगळ्यो controversy आयल्या. तिसरो प्रश्न जो आसा की तांचे कडेन एक स्टेबल अलायन्स आसा, हांचे कडेन एक स्टेबल अलायन्स आसा आनी तुमगे ती थर्ड फ्रंट नावाचे खतखते तयार जाला. त्या खतखत्या भितर आनी तुका मत मारून लोकांनी कित्याक पडचें? लक्षात दवर, जेवणाक खतखतो असो वस्तू आहा तिची चव जाका खबर आहा तोच जाणा. खतखते बरें, सो पॉलिटिकल खतखते बरें. पॉलिटिकल खतखते म्हणटा काय ना, पण लक्षात दवर आज जर ह्या देशातली लोकसभा जर व्यवस्थित चलता, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लेफ्ट आयडियोलॉजिकल कांय लोक ते आसात म्हणून. नाजाल्यार ह्या देशाक दोन्ही पार्टी काँग्रेस आणि बीजेपी केन्नाच विकून काडटले आशिल्ले. बरें शेलॉन बाब, स्टार्टिंग विथ मोपा. Good morning. कितें मोपाचेर कितें? Well, I made my stand very clear. I am opposed to MOPA. Only Daboli. Only Daboli. Medium of instruction. Medium of instruction, I would like to thank the Chief Minister today because he has done a very good thing. So you are with Naren Savekar? No doubt he has done a U-turn, but this U-turn is something that I had fought for. This U-turn was where I was a part of the movement. So you are supporting Naren No, Savekar I'm not on this supporting issue? On this issue? I'm not supporting Naren Savekar. I am saying medium of instruction has to be in English. Okay. Because children today, especially the poor children, don't get facilities like libraries, etc. So I am totally for medium of instruction in English. ओके. आणि तिसरो इश्यू जो आसा तो ओवरऑल जेन्ना इतली बरी हांचे अलायन्स आसा, तांचे अलायन्स आसा, सीपीआय जर म्हणटा आमी तिसरी अलायन्स आसा, तशी परिस्थिती तुमी इंडिपेंडंट आनी खंय उरले, तुमकां कित्याक मत मारपाचें? प्रमोद बाब दोन वस्त आसा. गेल्ले 10 वर्सांना तुम्ही पळयला काँग्रेस सत्यार हाडले. काँग्रेसान व्हडले लिडर हाडले. मुड्या चर्चिल बाब जो पयलो सीएम जाल्लो, मागीर सार्दीन बाब जोय सीएम आहलो, स्पीकर आहलो, मिनिस्टर आहलो, आनीक शांताराम बाब आहलो जो 3 पार्टी एमपी आसा. तुम्ही एकल्याकूय रिप्रेझेंटेशन दिवना, गोंयाक कांयच दिवना. आनी न्ही म्हजो मुद्दो कितें आतां सर लोकांनी बीजेपी वडच्यान वचचें, तुका कित्याक मारचें? बीजेपी हांव एक सांगता, हय. बीजेपीचे एक हांव पार्टी बाय सांगता तुका. You finish quickly, then we'll open it for all these issues. Surely, I feel Why like, you? People Why should, independent? See, people should vote for him because only an independent can do works for Goa. Only an independent can do works for South Goa, and only an independent can do lots of work here. Okay. 1 minute, not finished. Because an independent has no high command. Both all these political parties have got a high command, and an independent has no high command. The high command of an independent is the people of Goa, and I am here at your service. ओके. परत तुम्ही म्हाका दिसता सुरवात मोपावेल्यान करया. गोविंद बाब. हांव एंटी मोपा आसा, कारण शेतकऱ्यांच्या जमनीचेर बुलडोजर घालून एअरपोर्ट हाडप हें सम न्ही. त्याच बरोबर गव्हर्मेंटान एश्युरन्सीस दिल्ले आसात की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाचे, परंतु एअरपोर्टाक लागणारे, ऑथॉरिटीक लागणारे जी फॅकल्टी आज गोंयच्या युथा कडेन आसा काय कितें, गोवा कडेन गोंयकारा कडेन आसा काय कितें, हो पयलो प्रश्न आसा. आनी तिसरी गोश्ट, पीपीपी मॉडेलाचेर जो आज एअरपोर्ट बांदपाची सरकारान जी तयारी दवरलेली आसा, सरकार प्रायवेट जे पार्टनर आसतले तांचे कितले आयकतले ही मोपा नाका हे माझं क्लियर स्टँड. मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचे कितें? मीडियम इन्स्ट्रक्शन सरळ म्हणटा इंग्लिशच म्हणून. म्हाका प्रायमरी एज्युकेशन जे आसा तें माय भाशेतून जावपाक. तिसरो विषय आसा तो हांवें तो शेलंबाबाई चालतोच की 2 अलायन्सीस आसात, स्टेबल अलायन्सीस आसात, तांचे कॅन्डिडेट आसात. तिसरो पर्याय म्हण आम आदमी पार्टी आहा. तुका कित्याक मारपाचें? इंडिपेंडंटा वटेच्यान लोकांनी वचपाचेंच कित्याक? आजचो जर पॉलिटिकल सिनारियो जर आमी पळयत जाल्यार